कंपनीन जे आपले धोरण अवलंबिला ते धोरण इतके चुकीचे आसा की त्याच्या खातीर आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा। चौगुले कंपनीन काल आमची मिटींग जाली मॅनेजमेंटा बरोबर आनी मॅनेजमेंटान आमकां अशें सांगलें की सोमारा आपूण नोटीस डिस्प्ले करतलो नोटीस बोर्डार। त्या खातीर आमी तांकां सांगलें की साहेब थोडे दीस रावात, CM येवन गोंयान, CM गोंयान येयल्या उपरांत कितें तरी तो निर्णय घेतलो आनी तेज्या उपरांत कितें तरी वे आवट मेळटली, तो काडटलो वे आवट कितें तरी अशें आमी तांकां सांगलें, पूण ते आयकपाक आमचे तयार ना। कालूय आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जाले कश्टी मायनीचेर अशेंच जालें की विजय सरदेसायानूय तेच सांगलें की खंयची मायन ती चौगुले आसूं जाल्यार खंयची आसूं, जर कामगारांक काडपाची प्रयत्न करीत जाल्यार तेंचेर कायदेशीर कारवाई करतले अशें सांगलेलें आसा। पूण फक्त हें उलोवनूच उपकारचें ना, तर तेंचेर कायदेशीर कारवाई करचीच पडटली हें आमचे तेंचे कडेन मागणी आसा आनी बेग्याच्या बेग्यान करची, कारण आमकां सोमारा तेंच्यांनी डेडलायन दिल्या, सोमारा नोटीस बोर्डाक नोटीस लागतली म्हणून सांगलेली आसा आनी तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर तुमच्या अकाउंटार पयशे क्रेडीट जाले वयतले इतके तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। मायनिंग लिजा हातांतल्यान गेल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी गोंयच्या इतिहासांत मायनिंगांतली सगळ्यात मोठी कामगार कपातीची तयारी सुरू केल्या। कामगारांक सरसकट नोटीशी सुरू जाल्यात। काचाबूल स्टाफ मायनिंग बेल्टांतल्या मंत्री आमदारांक धरता, जो तो आमदार आपूण तुमचे बरोबर इतलेंच सांगता, फुडें कांयच ना। शिरगांवच्या चौगुले मायनीवेले कामगार दिवचलचो आमदार पाटणेकाराक मेळ्ळे की जी कितें कपात करपाची तांकां रिट्रेंच करपाचो जो निर्णय चौगुले कंपनीन घेतलेलो आसा हो अत्यंत दुर्दैव असो निर्णय आसा। त्या खातीर तेंची मागणी आसली की ते कंपनीन हो निर्णय फाटी घेवचो म्हणून, आनी आमचो पूर्ण पाठिंबो हो कामगारांक आसतलो। कामगारांक काडटा तें आयकून सेजा कंपनीचे कामगारूय भायर सरल्यात। तांकां सद्याक घरा बसूंक सांगल्यात खरे, पूण कंपनी परत कामार आपयत म्हूण शाश्वती ना। आमकां 22 मार्चाक आमकां कंपनीन सांगलें घरा बसा सॅलरी दिता, पूण आतां अशें आयकोंक येयला की बाकीच्यो मायनींनी ऑलरेडी कामगारांक काडपाक स्टार्ट केला आनी सरकार तर बग्याचीच भुमिका घेता, सरकार कांयच उलयना हेजेर आनी सरकार काय म्हाका दिसता तोडगोय काडपाक सोदिना। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता की कामगारांचो सरकारान अंत पळोवचो न्हू, कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचें की जेणे करून जो काम आतां 20-25 वर्सां जालीं आमी काम करता मायनीचेर, आमकां भवितव्य ना, आमकां फ्युचर ना। तेन्ना आमी सरकार कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडचो किंवा मायन कंपनीन सांगचें की कामगारांक काडचें न्हू म्हणून। काल पयर तर आतां दुसरे मायनी वयले वर्कर ते आमकां येवन मेळ्ळे आनी आमकां सांगलें की आमचें भवितव्य अंधारान आसा, मॅनेजमेंट केन्नाय डिसिजन घेवंक शकता। आनी आयज सकाळीं कांय कामगारांनी आमकां कॉन्टॅक्टूय केलो की आमकां घरा बसयता म्हणून। कित्याक आतां आमी अहिंसा मार्गान प्रत्येकाक निवेदन दिवन पळयलें, कोणूच कांय करना। आतां उपोशण एकच मार्ग उरता जो आमी वापरून आमचे जे कितें मूलभूत हक्क आसा, हे खाणीचेर जो आयज ओर आसात ना न्ही, पण ह्या खाणीचेर हे कामगार भावांनी आपले रक्त आनी घाम सांडलेलो आसा। सरकारान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें निर्णय घेवचो। आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हे आपल्या आजारपणा खातीर US आसा। आयज तेंची कमी आसा पळय ती आमकां खूब भासता। आयज ते जर गोंयांत आसलेले जाल्यार कितें ना कितें हेजेर सोल्युशन काडपाचें। आयज तेंच्या अनुपस्थितीन कोण एकटोय फुडाकार घेवपाक रेडी ना की बाबा आमी आसा फुडें, तुमी भिवो नाका। हेच परिस्थितीचे भयान गोंयच्या लिजांचे परत ऑक्शन जाय मेरेन फुडलीं 2-3 वर्सां मायनिंग कशें तरी चालू दवरचें म्हूण सगळेच वाट्या मागणी येताली। मात 2 म्हयने जाले आनी मुख्यमंत्री खुर्चेर नाशिल्ले सरकार ते दिशेन एक्कूय सारकें पावल मारिना। प्रुडंटा खातीर उदय परब।